लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यात उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर मतदान जातले। आयतारा प्रचार सोंपलो। फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन आरोप प्रत्यारोपांचें राजकारण तशेंच आश्वासनांचो पावस पडलो। आता मतदारांचो कितलो प्रभाव पडटलो ते 4 जूनाक स्पश्ट जातले। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यात उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर हे आता मतदान जातले। आयतारा प्रचार सोंपिल्लो आसा। फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन आरोप तशेंच प्रत्यारोपांचें राजकारण तशेंच आश्वासनांचो पावस बरोच पडलो। ताचो मतदारांचेर आनी मतदानाचो कितलो प्रभाव पडटलो ते 4 जूनाक आता स्पश्ट जातले रिजल्टा उपरांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या मतदान केंद्रावयल्या अधिकाऱ्यांक ईव्हीएम मशीन तशेंच हेर साहित्यांचें वांटप जालें। ह्या वर्सा पयल्याच फावट मतदारांची सोय लक्षांत घेवन तांचे खातीर जायत्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात। हातूंत प्रामुख्यान गरमी आशिल्ल्या कारणांत पिवपाचें उदक तशेंच हेर सुविधांचो आस्पाव आसा। कामुर्लेच्या बरणवाडो वाठारांत विठ्ठल रखुमाई देवळा लागसार आशिल्ल्या एका घराक अचकीत उजो लागलो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला अशें घरांतल्यांनी सांगलां। ह्या उज्यांत सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला। चोडणकार हांच्या घरांतल्या फ्रिजाक सुरवातीक उजो लागलो आनी उपरांत लागींच आशिल्ल्या मिक्सरा सयत पुराय रांदचे कुडींत उजो हो पातळ्ळो। देवादेन कोणाकूच मार लागूंक ना। म्हापशेच्या पुलीस मारबडे प्रकरणात म्हापशा पुलिसेन फरार आशिल्लो मुख्य दुबावीत पवन तिर्केक अटक केली, पूण उपरांत जामिनाचेर सोडून दिलो आनी ह्या प्रकरणात पुलिसेन 4 जाणां आड FIR नोंद केल्या। ह्या घडणुकेचो तपास चालू आसा। म्हापशेच्या पुलिसांनी मारबडे प्रकरणात म्हापशा पुलिसेन फरार आशिल्लो मुख्य दुबावीत पवन तिर्केक अटक केलेली आसा, पूण उपरांत जामिनाचेर ताका सोडून दिलो। ह्या प्रकरणात पुलिसेन 4 जाणां आड FIR नोंद केलेलो आसा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। अपघाताचे सत्र सुरू असतानाच 70 पाडेली जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 22 वर्साच्या ऋषिकेश गावडे ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी चलयतना गाडये वयल्या नियंत्रण सुटिल्ल्यान राखणे वणटीक ताणें धपको दिलो। वाळपय पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून फुडलो पंचनामो केलो, तसोच फुडलो तपास चालू आसा।
गोंय वेंचणूक आयोगा वतीन मतदानाच्या दिसा सकाळी 7 ते सांजेची 6 मेरेन लोकसभा वेंचणुके खातीर 1725 मतदान केंद्रां, 229 मॉडेल मतदान केंद्रां आनी 80% परस चड मतदान जावपाचो विश्वास मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान उक्तायलो. तशेंच मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन मतदारांक लिंबू सोडा, ज्यूस, थंड पेयां अशें दितले. सगळे कडेन कूलर, पिवपाचें उदक, सावळे खातीर माटोव, वैजकी सेवा दवरल्या अशी माहिती ह्या वेळार रमेश वर्मान दिली. पणजेचे भितरले चडशे सगळेच रस्ते खणून दवरिल्ल्यान भायल्या मुखेल रस्त्यांचेर सामकोच पेच आयला. येरादारीची कोंडी जावन गाडयांचो लांबचे लांब रांगो लागल्यात. स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास तशेंच मनस्ताप सोंसचो पडला. गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पांय पडला. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून पणजेकारांचे पांशये सामकेच पेड्ड्यार जाला. स्मार्ट सिटीचें गिराण केन्ना तरी सोंपतलें आनी थकाय मेळटली अशें आतां पणजेकारांक प्रश्न पडला. खाण वेवसाय बंद पडटकीच साबार गोंयकारांचो रोजगार गेलो. मात अशा वेळार खचून वचनासतना गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी स्वताचो वेवसाय सुरू करपाची तांक पोंबुर्फाच्या एंथनी लोबोन दाखयली. खाण वेवसाय बंद पडटकीच कितलेशेच गोंयकारांचो रोजगार गेलो तेन्ना कांय जाण फक्त पिरंगत उरले, तर कांय जाणांनी नव्यो वाटयो सोदल्यो, स्वताचो नवो वेवसाय सुरू केलो. गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर साबार वेवसाया कडेन लोक वळे. पोंबुर्फाच्या एंथनीन शेतकाम्याक लागपी आवतां तयार करून ती विकपाचो वेवसाय सुरू केलो. गोंयांत विंगड विंगड धर्माचे लोक रावतात, मात आमची आगळी वेगळी परंपरा आमकां जोडून दवरता. तेन्ना पुरुमेंताच्या फेस्ताक लेगीत लोक धर्म जात विसरून पावसा खातीर आपल्या खाणा जेवणाची सोय करून दवरपाक पळयतात. तेन्ना सर्व धर्म समभाव हेच फाटलो मुखेल हेत धरून तेन्नाच्यान तेणी हो वेवसाय सुरू केलो. शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान दिवचलेचे आदले आमदार नरेश सावळ हाणें आपल्याचेर केल्लो आरोप दिशाभूल करपी आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें स्पश्ट करून सावळ हाणें वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा अशें म्हटलें. शाळेच्या नवीन वर्गांक परवानगी दिवप काय ना ते शिक्षण खात्याचेर निबून आसा अशें दोतोर चंद्रकांत शेटयेन सांगलें. कासारपालच्या संदीपक शाळेच्या विशया वयल्यान ह्या संस्थेचे अध्यक्ष आनी आदले आमदार नरेश सावळ हाणें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचेर खर टिका केल्ली. नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडटात असो आरोप नरेश सावळान केल्लो. आतां सावळाच्या आरोपांक आमदार चंद्रकांत शेटयेन जाप दिली. कारापूरच्या धावस्कर वाड्यावयल्या श्री कुळमाया देवीची होमखणाची जात्रा आयतारा व्हडा भक्ती भावनेन मनयली. त्या निमतान अग्निदिव्याचो थरार पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केली. कारापूरचो धावस्कर वाडो हो एक ल्हानसो गांव, तरी लेगीत ह्या गांवांत जावपी जात्रा बरीच फामाद आसा. आयतारा मध्यान राती देवीचो कळस देवळा भायर काडल्या उपरांत कौल जालो. मध्यान राती होमखण उत्सव जालो. कडक उपास पाळिल्ल्या धोण भक्तांनी पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल आनी देवीचो जयघोश करीत पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले.
गोंयांत लोकसभा वेंचणूक 7 मेक म्हणजेच मंगळारा जातली. ह्या फाटभुंयेर सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचे ह्या हेतान सरकारान पगारी सुटी जाहीर केल्या. सरकारी क्षेत्रांत काम करपी तशेंच खाजगी मळावयल्या कर्मचाऱ्यांकूय ही सुटी आसतली अशें वेंचणूक आयोगान सांगिल्लें आसा. गोंयांत लोकसभा वेंचणूक 7 मेक जातली, ताका लागून पगारी सुटी घोशीत केलेली आसा. मतदानाच्या फाटभुंयेर सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचे ह्या हेतान सरकारान मंगळारा ही पगारी सुटी जाहीर केल्या. सरकारी क्षेत्रांत तशेंच खाजगी मळावयल्या कर्मचाऱ्यांकूय ही सुटी आसतली अशें वेंचणूक आयोगाचें म्हणणें आसा. तांच्यांनी कळीत केल्लेलें आसा. उत्तर गोंय मतदारसंघात सोंप्या जैताची अपेक्षा आसा जाल्यार दक्षिण गोंयांत कठीण. ताका लागून आतां सत्ताधाऱ्यांचें लक्ष जें आसा तें दक्षिण गोंयाचेर लागून रावलां. दक्षिण गोंयांत संख्याबळ कमी आसलें तरी लेगीत काँग्रेस बरी फायट दिवपाक शकता. दुसऱ्या वाटेन साश्टीत 80% मतदान जालें जाल्यार काँग्रेस जैतिवंत जावपाची शक्यताय आसा. म्हापशेच्या पुलीस मार बडे प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन फरार आशिल्लो मुख्य दुबावीत पवन तिर्केक अटक केली, पूण उपरांत जामिनाचेर ताका सोडून दिलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 4 जाणां आड FIR नोंद केल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. म्हापशेच्या पुलीस मार बडे प्रकरणात म्हापशा पुलिसेन फरार आशिल्लो मुख्य दुबावीत पवन तिर्केक अटक जाल्या, पूण उपरांत ताका जामिनाचेर सोडून दिलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 4 जाणां आड आतां FIR नोंद केल्या आनी तशेंच हाचो फुडलो तपास चालू आसा. दिवचले सुधा कॉलनी बोड्डेच्या श्री मारुतीच्या देवळांत आयोजीत केल्ल्या आयुर्वेदीक चिकित्सा शिबिराक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. पतंजली योगपिठा वतीन ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिरांत पतंजलीच्या तज्ञ दोतोरांनी दुयेंतींची गोडेंमूत आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंसां विशीं तपासणी केली. चडशा जाणट्या नागरिकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतिल्लो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांची ह्या वेळार थंय उपस्थिती आशिल्ली. लोकसभा वेंचणुकेक मतदान करपाक येवपी दिव्यांग व्यक्तीं खातीर वेंचणूक आयोगान खासा व्हीलचॅर्स हाडिल्ल्यो आसा. ह्यो व्हीलचॅरी गोंयांतल्या पुराय 1725 मतदार केंद्राचेर दवरतले. मतदान करपाक येवपी दिव्यांग व्यक्तींक कसल्याच तरेची आडखळ येवची न्हय म्हणून वेंचणूक आयोगान ह्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. तेन्ना सगळ्या दिव्यांग व्यक्तींनी मतदान केंद्रांनी येवन मतदान करचें अशें आवाहन नोडल अधिकारी प्रोफेसर सुदेश गावडेन केलां.
गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयां खातीर गोंयकारां खातीर आतां एक खोशयेची खबर आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 9 मे ते 12 मे मजगतीं कमी अदीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. 9 मे ते 12 मे मेरेन चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस अशें आसतलें. त्याच बरोबर गांवगिऱ्या वाठारांनी सयत गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. त्या खातीर गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयकारां खातीर ही खोशयेची गजाल जावन आसा. 9 मे ते 12 मे मजगतीं कमी अदीक प्रमाणात पावस झडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 9 मे ते 12 मे मजगतीं चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेला अशी पर्यटक धंद्यात आशिल्ल्या जायत्या जाणांची कागाळ आसा. कांय तज्ञां प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या 2 कारणां खातीर गोंयांतूच न्हय तर देशभर पर्यटन क्षेत्राक मार बशिल्लो आसा अशें कळटा. गोंयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेलेलो आसा अशी खंत कांय पर्यटक धंद्यात आशिल्ल्या जाळवणदारांनी केला. कांय तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या 2 कारणां खातीर फक्त गोंयांतल्याच पर्यटनाचेर न्हय तर पुराय देशभर पर्यटन क्षेत्राचेर मार बशिल्लो आसा ह्या वर्सा अशें मुखार आयिल्लें आसा. दक्षिण गोंयांतल्या लोकांची तान भागोवपी साळावले धरणाची उदकाची पातळी सध्या देंवपाक लागल्या. धरणांनी फक्त 35% उदकाचो सांठो उरिल्ल्यान फुडल्या दिसांनी गोंयांत उदकाचो उणाव भासपाची शक्यताय आसा. ताका लागून गोंयकारांनी उदक जपून वापरचें अशें उदका स्त्रोत खात्यान चिंता उक्तायिल्ली आसा. फुडल्या दिसांनी गोंयांत उदकाची उणाव जावपाची शक्यताय आसा. दक्षिण गोंयांतल्या लोकांची तान भागोवपी हे साळावले धरणाची उदकाची पातळी सध्या खुपूच देंवपाक लागल्या. धरणांत फक्त 35% उदकाचो सांठो उरिल्ल्यान फुडल्या दिसांनी गोंयांत उदकाचो उणाव भासपाक शकता. ताका लागून गोंयकारांनी उदक जें आसा तें जपून वापरचें अशें उदका स्त्रोत खात्यान कळीत केलां आनी चिंता उक्तायल्या. ग्रँड माडेल फातोर्डा वाठारांत शेनवारा राती एका घरांत चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घरांत कोणूच रावनाशिल्लो. मात फाटल्या 4 म्हयन्यांत ह्या घरांत 4थे फावट चोरयेचो यत्न जालेलो आसा आनी 3 खेपेक पुलिसांक कळीत करून लेगीत चोरांक धरपाक येस मेळूंक ना अशें घर मालकान सांगिल्लें आसा. ह्याय फावट पुलिशेन घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो. तशेंच हाचो फुडलो तपास लेगीत आतां चालू आसा. खाण वेवसाय बंद पडटकीच साबार गोंयकारांचो रोजगार गेलो. मात अशा वेळार खचून वचनासतना गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी स्वताचो वेवसाय करपी पोंबुर्फाच्या एंथोनीन एक तांक दाखयली गोंयकारांक. तेणी शेतकामाक वापरपी कांय आयुधां तयार केली आनी आपलो वेवसाय ताणें तिगोवन दवरलो. तो खचून वचोंक ना. खाण वेवसाय बंद पडटकीच साबार गोंयकारांचो रोजगार गेलो. मात एंथोनीन स्वता कशें गोंयकारांचो पारंपारीक जो वेवसाय आसा तो तिगोवन दवरपा खातीर शेतकामांक लागपी आयुधां तांणी तयार केली. पुरुमेंताच्या फेस्ताच्या निमतान जायते वेवसाय जे आसा गोंयकारांचे पारंपारीक ते कशें मुखार हाडूं येता हाची देख ताणें दाखोवन दिली.
कोलवा पुलिसांनी बाणावलेत चलपी बेकायदेशीर IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी कर्नाटकांतल्या 8 जाणांक अटक केली. बेकायदेशीरपणान IPL बॅटिंगा खातीर वापरपी मोबायल, वाहनां, बॅटिंगा रॅकेटां चलोवपाक जे सामान लागता हाच्या सयत ह्या सामानाचो जो मुद्देमाल आसा तो 18 लाखाचो मुद्देमाल कोलवा पुलिसांनी जप्त केलो. ही कारवाय बाणावले हांगासर जाली. अशीच एक बॅटिंग रॅकेटाची घटना फाटल्या कांय दिसांनी मोर्जे ह्या वाठारांत घडिल्ली. अशा प्रकारे 3 बॅटिंग रॅकेटां ह्या IPLच्या फाटभुंयेर गोंयांत पुलिसांनी अटक केलेली आसा. ह्या IPLच्या दरम्यान जी बॅटिंग रॅकेटां गोंयांत चलता तेंचेर कारवाय करपाची मोहीम सध्या गोंय पुलिसांनी पुराय गोंयांत राबयल्ली आसा. पाकिस्तानाची अर्थवेवस्था इबाडल्या. देश चलोवपाक तांचे कडेन पयशे ना. दरम्यान सावदी अरेबिया पाकिस्तानाच्या मजतीक धांवन आयला. सावदीच्या क्राउन प्रिन्सांना 50 खास लोकांची टीम पाकिस्तानाक धाडल्या. सावदी अरेबिया पाकिस्तानाचेर दया दाखयतात. गुंतवणुकीची क्षमता सावदी पाकिस्तानात गुंतवणूक करची म्हणून आसा. सावदी गुंतवणूक करतली अशें तांकां सध्या पाकिस्तानाक आतां दिसपाक लागला. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यात 11 जाग्यांचेर वेंचणूक जावपाची आसा. हातूंत बारामती मतदारसंघाचो समावेश आसा. बारामतीत सुप्रिया सुळे हांच्या प्रचारा खातीर शरद पवार पक्षाची सभा बारामतीत जाली. एका तरणाट्यान सगळ्याचे हातूंत लक्ष वेधून घेतले. ह्या तरणाट्यान धरिल्लो एक फोटो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो आसा. च्या वाल्याचें दुकान फक्त साखरवालोच बंद पाडपाक शकता असो हो पोस्टर सोशल मिडियाचेर बरोच त्या दरम्यान व्हायरल जालो. कारापूरच्या धावस्कर वाड्यावयल्या श्री कुळमाया देवीची होमखणाची जात्रा आयतारा व्हडा भक्ती भावनेन मनायली. त्या निमतान अग्निदिव्याचो थरार पळोवपाक भाविकांनी बरीच गर्दी केल्ली. कारापूरचो धावस्कर वाडो हो एक ल्हानसो गांव तरी लेगीत ह्या गांवांत जावपी ही जात्रा बरीच फामाद. आयतारा मध्यान रात्री देवीचो कळस देवळा भायर काडल्या उपरांत कौल जालो. मध्यान राती होमखण उत्सव जालो. कडक उपास पाळिल्ल्या धोण भक्तगणांनी पुंडली कवर्दे हरी विठ्ठल आनी देवीचो जयघोश करीत पेट्ट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले आनी उपरांत निमणे अवसरा सयत देवीच्या कळसान अग्निदिव्य केले. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ हांणी अंदू लेगीत व्हडा दबाज्यान पुरुमेंत फेस्त घडोवन हाडले. पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आनी ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो ह्या पुरुमेंताच्या फेस्ताचो एक हेत आसता. शेनवार आयतार अशे 2 दीस हे फेस्ताचें आयोजन आशिल्लें. ह्या फेस्ताक उपाट प्रतिसाद लाभलो.